इश्यू म्हणल्यार कितें ही जी होर्डिंग दिसता पळय तुका ओके ते भुतानी ओके आनी ते जेम्स ऑन ओके तशें गॅमलिंग नॅशनल प्रायवेट ओके फायन आतां कितें सकयल पळय कितें आहा पळय ते डायरेक्शन सायनेज लोकेशन डायरेक्शन पूण ती धाकटी आनी एडवर्टायजमेंट येता ते एक्चुअली होर्डिंगाची एडवर्टायजमेंट एलाव ना एज पर द गायडलायन्स आमचे कडेन सर्क्युलर आहा ताणे 2010चो पूण हांवें कोण तो इम्प्लिमेंट करप पळयना ते गोवा मिनिस्टर आहा पळय आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इम्प्लिमेंट करप पळयना आनी तो फुर्तादो म्हणून प्रोजेक्ट डायरेक्टर बसला नॅशनल हायवेचो तोवूय इम्प्लिमेंट करप पळयना ते सुशेगाद बसून मजा पळयता लोक हांगा मरता रेशियो वाडता रस्त्यार आमकां डेली एक्सिडंट काल वेन्ना जालो पयर आनी परवरीन जालो एवरी डे सांकवाळे दाबोले ते एक्सिडंट टेक्स प्लेस डेली पूण कोणाक पडत आसना तेजें ओके लोक काडटा होर्डिंग लायता सायनेजीस लायता व्हडले व्हडले कळ्ळें तुका आतां पळय ट्राफीक सायनेजीस कमी आहा पूण एडवर्टायजमेंट चड आहा ओके ऑल एडवर्टायजमेंट वीथ द इल्युमिनेशन लायटींग नाका लायट बी दिली आहा फ्री ओके आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट कशें लायट दिता आमकांय खबर ना कळ्ळें तुका पूण ते लायट दिल्ले आहा तिका ऑन स्ट्रीट लायटीचेर तें कनेक्शन स्ट्रीट लायटी पेटना पूण तेंची लायट पेटता एडवर्टायजमेंटाची ओके हें गोंयां सेकेंड सांगचें म्हणल्यार कितें होर्डिंग्स आतां कितें ह्या रस्त्यार कितें लोक सकाळचे वॉकिंग करता कळ्ळें शांतीनगरसून चिखले वयता चिखलीन वता सकाळीं सांजचे वॉकिंग आनी फाटल्यान म्हाज्या फुडल्यान पळयल्यार ती व्हडलें होर्डिंग लायिल्लें आहा ऑन द नॉट इवन 3 मीटर अवे फ्रॉम द हायवे ओके दॅट होर्डिंग इट विल फॉल ऑन द रोड डायरेक्ट रस्त्यार पडटलें आनी फाटल्यान एक्सिडंट जावपाक शकता कोण कोणाचे हात पांय मोडपाक शकता गाडी डॅमेज जावपाक शकता कितें जावपाक शकता सो ही परमिशनां कोण दिता दॅट वॉट आय वॉन्ट टू नो हायवे येता हायवे कडेन फॉर्म ती फील करून ते परमिशन घेता काय हे बेश्टे वयल्या वर अंडर द टेबल दिवन परमिशन घेवन मेकळे जाता एक्चुअली दॅट परमिशन हॅज टू कम फ्रॉम दिल्ली ओके नॉट इवन गोवा फ्रॉम दिल्ली ओके बट आय डोंट नो हाव कम दीस पीपल गेट परमिशन्स आनी ते होर्डिंग कोण पळयना ते पळय कितली वयर लायले ते हायट पळय जी लायन तर ब्रेथ पळय ते कोण मेजर करना कोणाक पडत आसना हायवे डायरेक्टर आहा पळय ताका एक रबर स्टॅम्प बसयलो थिंगा एवरी टायम वी गो टू हायवे डायरेक्टर मिस्टर फुर्तादो तो सांगता आपणाक मॅन पावर ना सेकेंड आपणा पगार पडना ओके तिसरी म्हणटा आपूण गोंयकार आपणा त्रास करनाका अरे तूं गोंयकार जालो तूं अनसेफ एक्टिविटी करतलो नाका काम करतलो आनी आमचे गोंयकार सपोर्ट करतले नेबर ओके आमी वॉर्न करता ग्राउंड ओके भायर सर आनी काम कर काम चोरा भाशेन बसनाका ओके ती बसपाक च्या पिता अरे आनी भितर फकत कॉन्ट्रॅक्टरां बसयता ओन्ली द कॉन्ट्रॅक्टर 2-3 वर मिटींग करता कॉन्ट्रॅक्टर नेवर ही कम्स ऑन द रोड एक इश्यू पळयना रस्त्यार तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळपाक गेल्ले आय पर्सनली वेंट टू हीज ऑफीस टू मीट हिम तो सांगलो आपणा टायम ना आमची एनजीओची इश्यू उलोवपाक आनी आयकोपाक तुका टायम ना वेन आय स्पोक टू अबाउट द एडवर्टायजमेंट टायम कित्याक ना बिकॉज दीस इज रॉंग वॉट एवर हे इल्लिगल हे होर्डिंग लायला पळय सगळें इल्लिगल ते इमिजिएटली काडपाय आनी हांवें ऑलरेडी कंप्लेंट केल्ली आहा नॅशनल हायवे ओके हांव गेल्लो ताका मेळपाक तो सांगता म्हाका आज कोड लागलो हांव 10 तारखे उपरांत यो आय वील टेक एक्शन 10 तारखे उपरांत यो तेदो उपरांत लोकांक मरपाचे रस्त्यार हां कोड लागलो म्हणून काम जायना रे कोण आतां कोड लागलो काम ना आपूण सेंट्रला म्हणतो आपल्या गोवा गव्हर्मेंटाक लागना आय एम फ्रॉम सेंट्रल ओके दॅट इज हीज आन्सर मिस्टर फुर्तादो